आयज आमी पयले वाचपान पळयता तें आमकां घडयेक मानचें ना. कित्याक इजाकान आपल्या मालगडे पुताक इसोक सांगलें, आतां हांव मोत्तलों, ताका लागून तुका हांव आशिर्वाद दिता. ही समजणी आसली. पूण पळय कितें कोत्ता पळय ती बायल ताचेर, रेबेका. ती आपल्या धाकट्या पुताचो ओदीक मोग कोत्ताली आनी ताका लागून हें बेसांव तिका ताचेर आयलेलें जाय आसलें. तुजे भयणीनो आनी भावनो, हें अशें खूब फाटीं जाता. दोगांय भुरगीं तुजीं, तरी पूण हे भाशेन आमी देवा सारकीं दोगांयकू बरोबर एका सारकींच लेखिना. आनी हाका लागून खूब प्रॉब्लेमां जातात आमच्या घराब्यांनी. भुरग्याय मदें तशेंच जाता. पयलो भुरगें जल्माक आयल्या उपरांत तांकां खूब ताचो मोग कोत्तात. दुसरें आयलें की ना, दुसऱ्याचोय मोग तेच भशेन कोत्तात. पूण पयल्या भुरग्याक तें मानना. म्हजो मोग करनाय ताचो कोत्ता म्हणटात. हें सारकें न्हय. पूण तरी पूण ते भाशेन ती समजणी घेतात. आनी हाका लागून पळयात, आपल्यापणाची ही पळय कर्तुबां आसा ती आमकांच मागीर पिडापीड दितात. हे भाशेन खूब आसा.